हवामान बदलाक लागून गोयची खुबशी जमीन ना जावपाक लागल्या। गोय राज्य एक्शन प्लॅन 2023-33 प्रमाण राज्य फामाद दर्या देगो आणि पर्यटन साधन सुविधा वगडायतलो। दर्याची पातळी वाढून सुमार 8,100 कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी डॅमेज जावपाची आसा। साश्टी, बार्देस आणि तिसवाडी तालुक्याक मोठो धोको म्हूण रिपोर्ट। येता त्या 10 वर्सांत गोयच्या दर्या देगा मुखार मोठे आव्हान। गोय राज्य एक्शन प्लॅन 2023-33 उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण दर्या देगांचेर वादळ आणि त्सुनामीचे अरिश्ट येवंक शकता। हाका लागून गोयच्या फामाद दर्या देगार पर्यटकांक उबारिल्ल्यो साधन सुविधा उद्ध्वस्त जावंक शकतात। दर्याची पातळी 1 मीटर वाडल्यार गोयच्या 60% लोकांचे जिणेर परिणाम जातलो। गोंयाक सुमार 8,100 कोटी रुपयांचो फटको बसपाक शकता। साश्टी, बार्देस आणि तिसवाडी तालुक्यातल्या दर्यादेग धरून 31 किलोमीटर दर्यादेगांचेर परिणाम जावंक शकता। ज्या दर्यादेगावयली दर्याची पातळी 35 मिटरा परस उणी आसा तांचेर दर्याचे उदक वाडल्यार मोठो परिणाम जावंक शकता, बुट्टी मारूंक शकता। बार्देस आणि साश्टीत वर्साक दर्यादेगांची 60 सेंटीमीटर धूप जावपाचें प्रमाण आसा, तशेंच तिसवाडीत हे प्रमाण 30 सेंटीमीटर आसा। भूजल म्हणल्यार ग्राउंड वॉटर काडपाचे बाबतीत कसलेच नेम अटी ना, ही एक हुस्को करपाची गजाल म्हूण रिपोर्टात नमूद केला। हाका लागून खारें उदकूय भूजलात येवंक शकता। कांय वाठारांत भूजलाची पातळी वाडल्यार उदक झिरपपाच्या जमनीच्या क्षमतेक आव्हान निर्माण जावंक शकता। अशें जायत जाल्यार पणजी सारक्या वाठारांतली असुरक्षितता वाडटली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।